पेडणेचो बस स्टँडाक हो 27 कोटी खर्च करून सरकारान 2 फावटी दबाज्यान उदकावण केला आणि अजून ह्या बस स्टँडाचेर साधन सुविधा कांयच ना। आरटीओ ऑफिस हे अजून थंय हाडूंक ना। जी शॉपास आसा ती ओपन करूंक ना। हांगा टॉयलेट सारखे यूज जायना। जे पार्किंग सुविधा दिला तेतून उदक भरला, ती पार्किंग सुविधा सरकारान आज करूंक ना। आमचे एकूच एक सरकाराकडे मागणे आणि हे लक्षवेधी हे भजन इतल्याकूच केला की सरकारान त्या मुख्यमंत्र्यान ह्या बस स्टँडाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो आणि हो बस स्टँड सुरळीत करून पेडण्यातले जनतेक व्यवस्थित खुलो करचो ही आमची मागणी आसा। आणि अशा जर मागणेक ह्या आंदोलनाक चळवळींक जर सरकार जर आमकां प्रोत्साहन दिना जाल्यार अशाच प्रकारची चळवळी आंदोलन आम्ही हे काँग्रेस तर्फे करीत रावतले। म्हाका आयज विचारपाचें आसा की स्थानिक आमदार आमचे बाबू आजगांवकर आनी जे आयज उपमुख्यमंत्री आसा तांकां म्हाका विचारपाचें आसा की हो बस स्टँड 1.5 वर्स पडून रावलो तेन्नाय बी आमीच आंदोलन करून हेजो आवाज केलो। त्याच्या नंतर खंय तरी सरकारचे दोळे उगडले, मंत्र्याचे दोळे उगडले आणि तो ओपन जालो लोकांक। आयज ह्यो साधन सुविधाचेरूय आमी परत आंदोलन आमी केल्या नंतरूच हो सरकार हे साधन सुविधा लोकांक उपलब्ध करतलो काय स्वता म्हणून कितें तरी जाणकारान जाणीव घेवन लोकांक खातीर कितें तरी करतलो हे तेणेन सांगचें। आयज पेडण्याचे लोक प्रत्येक वेगवेगळ्या त्रासान ग्रासलेले आसा, तर त्या हेतून आयज आमदारान सांगचें की कितें तो लोकांक खातीर आयज साधन सुविधा उपलब्ध करता। आणि